वस्त्र पूण हो वस्त्रान ही एक्चुअली आशिल्ले भितर एक हत्यार आशिल्लें तें घेवन हें केल्लें. हो मल्लिकार्जुन देव सुल्लो साखळी ह्या गांवांतलो. हेजे बद्दल इतिहास म्हणल्यार आमी मूळचे गांवडोंगरीचो मूळ मल्लिकार्जुन जो आसा थंयसरले आमी. थंयसून जेन्ना उठाव जालो तेन्ना जवळ जवळ गोंयान खंय म्हणजे म्हाका पयलीं 27 खबर आशिल्ली, आतां अशें म्हणटा की 30 आसा म्हणून. तो सगळ्यान लास्ट मल्लिकार्जुन हो हांगासर आसा, ह्या स्थळान स्थापन केल्लो आसा. आमचो मुख्य ग्रामदेव हो सिद्धेश्वर. त्या सिद्धेश्वराक एक बेताळ त्रास करता त्या वेळार, म्हणजे अरावंड 400-500 वर्सां पयलीं आसा किंवा चडूय आसूंक शकता. तर तेन्ना ताणें सांगलें की बाबा त्या बेताळाचो तुमी बंदोबस्त करता जाल्यार अर्दो गांव तुमकां इनाम दिता म्हणून. जेन्ना आमचे जाणटे तेंचे कडेन गाडी परिवार आनी आमी सुर्लकर आसता की तुमकां आपूण अर्दो गांव इनाम दिता म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्या जाणट्यान खंय व्हडलो एक फोन काडलो आनी भितर केळ्याचो गट दवरलो आनी सांगलें आव्हान दिलें की कोण तो तोंडान वचून काडप, हातान न्ही तोंडान काडप. तोंडान काडटा ताका हो गांव आमी इनाम दिता अशें. तोंडान काडप आनी परत्या भायली तोंड पांय तेजे वयरूच उरले न्ही. सो त्या वयर जो पोनाक गेलो तोंड त्या घास काडपाक ताका थंय पुरलो आनी ताका सांगलें, ताका शब्द दिलो की तुका वर्साक एक भोवमान ताका दिता, भोवमान दिता, बकऱ्याचो भोवमान दिता. तो शिवरात्रेच्या पयलीं जाता. ताका तो बंदोबस्त केल्ल्या कारणान देव सिद्धेश्वरान मल्लिकार्जुनाक अर्दो गांव इनाम दिलो. ह्यो जमणी सगळ्यो आसा आमच्यो देवाच्यो सिद्धेश्वराच्योच. मागीर जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना तेंच्यांनी जाणट्यांनी पयलीं त्या सायडीन खंय जोग म्हणटा तांगे खंय अन्न पाणी कांय नाशिल्लें न्ही, गांव सोडून आयिल्ले न्ही. सो थंय रावले खंय थोडे त्या मळार रावले आनी मागीर हांगासर जागो सोदून ही भुमी तांकां पवित्र दिसली म्हणून हांगा मल्लिकार्जुन स्थापन केलो.
मल्लिकार्जुना बद्दल तुमकां खबरच आसा 12 ज्योतिर्लिंगांतली एक आहे. मूळचे खंय श्रीशैलमचे, श्रीशैलमच्यान श्रृंगेरी आयले आनी श्रृंगेरीच्यान मागीर गांवडोंगरी आयले आनी गांवडोंगरींतल्यान मागीर गांवडोंगरींतल्यान मागीर जवळ जवळ 27 काय 30 कडेन हांगासर मल्लिकार्जून दवरिल्लो आसा. आनी हांवें तो खूब कडेन म्हणजे चवकशी काडत आसा, म्हाका कंपायल करता हांव ते एक स्टोरी करपाक. पूण ह्या देवाची इतली कृपा आसा की असो दुसरे कडेन जायना. तरंग अशी तुम्ही पळयलें आसतलें. आतां तरंग आपल्या पूण स्वयंभू उबे आशिल्ले, म्हणजे कसलोच सपोर्ट ना, कोणाक खिळना किंवा ताका सायडींतल्यान गोलाकार करून कांय ना. त्या विशिश्ट जाग्याचेर त्या वेळाचेर ते तरंग स्वयंभू उबे रावता. आतां हो दसऱ्याचो उत्सव आसता आमचो 5 दिसाचो. पयले दिसान आतां हो मातसो एक 7-8 दीस बंद नाशिल्ल्या कारणान सुतक आशिल्लें फुडें गेलो. आनी 5 दिसाचो सगळो उत्सव नमीन चालू जाता. मागीर 5व्या दिसाचो कवळ आसा 5 दिसाचो उत्सव न्हू, 15 दिसाचो उत्सव. आमी 15 दीस लागता. 15 दिसांनी 16व्या दीस आमचे सगळे हे संरचना घालून आमी हे करता. सुरवात केन्ना जाता? सुरवात केन्ना जाता? प्रश्न हे आमच्या पुर्वजांनी कोणी कितें घडयलां, आतां देवान घडयलां की आमच्या पुर्वजांनी घडयलां हे आमी तुका कोण सांगूंक शकना. आतां आमी ते इतलें जाणा तितलें सांगूंक शकता की देव आमचो कसो सैमी उबो रावता आनी कित्याक रावता हे आमच्यान सांगूंक शकना. तेजेरसून आमी दसरो चालूच येयला. हे जे तरंग आहा ते पयलींचे बी करता, हे नवें केला. पयलींच्या जुने म्हणजे हे जाला म्हणजे चेंज करचें पडटा न्हू. मुसळ चेंज केला, मुसळ चेंज करचे पडटा, सत्री चेंज करचे, कपडो चेंज करता, सगळें पळय सगळें जीर्ण जाता. म्हणून आमी पयलींच शब्द वापरलेलो हे एक स्वयंभू आसा. अशें स्वयंभू आसा की त्या मल्लिकार्जुनाची शक्ती इतली आसा की ज्या जाग्यार ते विशिश्ट स्थान आसा त्या जाग्यार ते गाराणें घातले की तो उबो रावताच रावता. ही आमची भावना शब्दांनी. आनी त्या शिवाय म्हणजे तो दसरो केन्नाच कंप्लीट जायना. आतां सुद्दां देव जेन्ना भोंवपाक वतलो भायर काडटना पयलीं निरोप घेता, थंय उबो करता ह्या जाग्यार आनी मागीरूच देव गांव भोंवपाक वता. गांव भोंवन परत आयलो की परत ताका भितर हांगा तो उबो करता देव. म्हणजे त्या जाग्यार देव उबो जाले शिवाय भितर वचना. म्हणजे तेजें पावित्र्य तितलें राखता आनी तो दाखयता आपूण आसा म्हणून. एक जाले मागीर भायर सरतना आतां ते 2 जाले. मागीर दाडवस पुरी आतां उबो रावला थंय 3 जाले. मागीर आमचो राम पयले, मागीर नारायणदेव, मागीर सिंहा, नवदुर्गा, सिद्धेश्वर. परत आमचो पावणार आहलो जो रावतालो पयलीं जाणटे घेवन तेका भोवमान आसा हांगा गांवकारवाड्यार ते जाले. मागीर आमचो देव हांगासून हे जाल्या उपरांत गुमडार म्हणटा चावडेर वयता त्या गांवांत. थंय पाटयान म्हणटा थंय आदिस्थान एक अशेंच आसा तेजेर रावता उबो. ते आदिस्थान जाल्या उपरांत एक रुमडार आनी एक गांव आहा एक तेंचो सगळ्या हेचो 10 जाणांचो त्या हेचेर तो उबो रावता लास्ट. आनी थंयसून आमी सगळे हे करता तांकां कोवला बिला उबो रावल्या उपरांत सांगणे घालता. आतां घालता तशें सांगणे घालता हे करता आनी मागीर आमी सगळ्यांक भोंवडयता कोवला दिता आनी मागीर परत देवळान हांगा येता. म्हणजे हो गांव सगळो भोंवडयता आनी हो गांव सगळो भोंवल्या उपरांत लास्ट हे घर लास्ट काडल्या उपरांत हांगा देव परत उबो रावता. देवळान वयता. देवळान गेल्या उपरांत ताका मातसो आमी हे करून दवरता. आनी सगळी आमची पिळगी जी गाडयाची आसा ती आमच्या हेणी जाता सांगले बाईन तशें ते कुळ आहा आमचे पयले जाणटे थंय आमकां सगळ्यांक कळला. तो परत हांगा उबो रावता आनी परत थंय तेजे आनीक कुळाचेर आमच्या अशें हे पळय आतां फातोरा तसो थंय तो उबो रावन कितके बरो आसा हांगा रावता तसो. वारो येवं पावस येवं कितें येवं कांयच जावपाचें ना. इतके आमचे पिळगेक कौला दिवन सगळें आमचें कितें आहा तें काम करून हे आमचे 12 वांगडी सगळे जावन तेन्ना मागीर समाप्ती करता कौलायता आनी मागीर परत देवळान येता हांगा परत उबो करता आनी मागीर आमी समाप्ती करता कितें तेका म्हटल्यार पयलीं 12 वांगडी 5ची पिळगी हो शब्द वापरता. 5ची पिळगी म्हणटा 12 वांगडी म्हणजे 12 टोटल गांव आसा 18 म्हणटा पूण आमी आयकूंक ना 18 12 आसा आमचे 12 वांगडी जाता. तितकेर तो तांकां सगळे घेवन तो हांगा येयला आमकां हांगा आसा.